निसर्गधाम एक्सप्लोर करून जाले आनी हांगा आयल्यार तुमी सगळो दीस स्पेंड करीत तितले एक्टिविटीज आसात तुमकां बोटींग जाय जाल्यार बोटींगाचे आसा रोप एक्टिविटीज आसात पार्क आसा बर्ड्सांचे डियराचे सो तुमकां एकल्याक आयल्यारी जाता फॅमिली ओट्टूक आयल्यारी जाता फ्रेंड्स ओट्टूक आयल्यारी जाता भुरग्यांक मस्त लायक जातले सो सगळो दीस स्पेंड कशें तितले आसा इवन दनपार जाल्यार वताचे कांय उपाद्र ना तितले ग्रीनरी आसा तितले शेड आसा सो म्हाका सुबीत लागलें निसर्गधामात हांव दुबार एलिफंट कॅम्पाक गेल्या एक्सायटमेंटार गेल्या बट ते क्यू मस्त लांब आसली सो आमकां वचोंक जावना ते क्यूआर रावले जाल्यार टायम आमकां मेळटो ना सो आमी आतां फाल्यां सकाळीं वयचें म्हण चिंतला कूर्गाची कॉफी भोव नावाडीक आनी हांगा फेमस आसचे आख्खी रोटी आनी पोकाचे आयटम्स आमी रातीक डिनराक दवरला आतां सद्या कॉफी आनी एक मसाला डोसा ऑर्डर केल्या सो ते खावन मागीर आमी हारंगी डॅमाक या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मुंशा बरी वेलिटा क्या जाने कॉफी का स्वाद कॉफी पियेता ना म्हजे दोळे आनी पिशीन पडले फ्रिजा भितर गोल्डी सोडा भशेन म्हाका काल्ले दिसले प्लास्टीक बॉटलांत आसा 7 to 8 फ्लेवर्स आसात ब्लूबेरी आसा मिंट आसा लायम आसा जिरा आसा जिंजराचें आसा आनी कालिंगी तें आनी नीर म्हूण कालिंगी ते काले म्हूण म्हाका गोत्तू ना 8 फ्लेवर्सांत एक्झॅक्टली 4 ताचे अर्दे फ्लेवर्स हांवें टेस्ट केले आनी ओडून म्हणलें आनीर न्ही ते पनीर ते बॉटल न्हिदोन आहली देखून सोपान दिसना इल्लें विचित्र आयकता न्ही हिंगी सो हांवें चिंतलें पळया एक्सपेक्टेशन्स हाय नात जाल्यार टेस्ट करून पळया की एक्झॅक्टली पनीर फ्लेवराचे सोडा कशें आसा इतलें म्हणटाना म्हाका कळूंकूच ना हांव हारंगी डॅम म्युजिकल फावंटेन शोक लेट जाली म्हूण हांगा हर एका सांजेर 7 वरार म्युजिकल फावंटेन शो आसा हांगाचे उदक लायट्स आनी म्युजीक तिनी बरे डान्स करनासतात आनी हाचे सांगता लोक बरो डान्स करनासतात ताची एक ल्हानशी झलक पळया हांगाच्या गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांनी बरें मेंटेन करून दवरला कित्याक तांचे वॉटर जावन दी लायट्स जावन दी हर एक सोमा पोदाक सिंक जावन आहले आनी सॉंग सिलेक्शनूय लोकांक एंगेज दवरचें तसलें आसलें सो गुड जॉब गव्हर्मेंट हॉलिडे डिक्लेअर केल्लें जाल्यार हो शो आसलो आनी मस्त लोकय आसलो 10 रुपयांक हो शो वर्थ इट म्हूण म्हाका बगलें मैसूर पॅलेस लायट शोच्याकी जेवणाक आमी गेल्या आमच्या हॉटेला लागीं आसला एक रेस्टॉरंटाक आमी मात्र आसा या सगळे मेन्यू पळयले उपरांत हांगा कळ्ळें की नॉन वेज आनी चिकन आयटम मात्र आसा दुसरे पोक आनी कांय ना बाकीचे पुरे रेग्युलर आयटम्स आमकां मेळचेत हांगा आमी ट्राय करीचे कूर्गाचे स्टायलाचे करी सो आमी ऑर्डर केला कूर्ग स्टायल चिकन मसाला आनी हांगचे मसाला युजली ब्लॅकिश कलरार आसता सो आय एम एक्सायटेड टू टेस्ट इट आनी पळया कशें जाता म्हण ॲनचाव सूप ऑर्डर केल्लें हे आकाई कूर्ग टच दिला बरें लायक नॉर्मल चायनीज स्टायलार ना इल्लेशें आमचे साऊथ इंडियन टच घाल केला बरें आमचे फूड ऑर्डर केला आयलें आख्खी रोटी आनी कूर्ग स्टायल चिकन करी अच्छा पयलीं हांवें आख्खी रोटी केल्ले बट हातूंत फूल कंप्लीट वायट आसलें हे इल्ले हाका कालो म्हणटात ग्रील केला करी कंप्लीट ब्लॅक ना इल्ले रेडिश दिसता न्ही ब्रावनीश आख्खी रोटी आनी नुस्तें दोनी बेळशेल्ले बरें आसलें आमकां लायक जावना आनी हांगा एलिफंट आसा वायल्ड ट्रंक जिंजर फ्लेवर आतां आमी हे अशें बाय धाकटा मिकी एलिफंट ट्रंक गोळी सोडा पिवन हांवें एलिफंटा बरीच सावंड केलो पूण तुमकां एलिफंटाचो ओरिजिनल ताळो आयकूंक जाय जाल्यार मुखल्या व्हिडिओन पळोवंक मेळटलो दुबारे एलिफंट कॅम्प असो आनी थंय आसतले एलिफंट्स स्टे ट्यून्ड आमचो व्हिडिओ तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा नेक्स्ट व्हिडिओक राखून रावात Delicalo, vamos girar.